काजू बागायतदाराप्रमाण फेणी आणि हुर्राक काडप्यांकूय पोरू परस ह्या वर्सा बरोच फटको बसला. लॉकडावनाक लागून बागायतदारांक फावो तो दर मेळना जाल्यार दुसरे वटेन फेणी काडपी निरशेल्यात. पळयात पुराय बातमी. वर्सान मेळपी काजू पिकाक बरो दर मेळटलो ही आस्त बाळगून बागायतदार दर वर्सा राबतात, पूण तेंच्या हाताक कांयच लागना. लॉकडावनाक लागून फॅक्टरीवाल्यांचें आयतेच फावलां. गेल्या म्हयन्यात 130 रुपया आशिल्लो दर आयज 70 रुपयांचेर आयला. म्हणजे आता हे बंद आसा न्ही, त्या प्रमाणे तुमकां हांगासर येता सामान सगळें, म्हणजे काजू बी कोण हाडून घालता ते येतात हांगासर? येता म्हणजे थोड्या प्रमाणात न्हू, अंदू काजू थोडलेशे लागूंक ना आनी थोड्या प्रमाणात येता. आनी आतां लॉकडावन आसल्या उपरांत मातशी चडूच हें जाला न्हू प्रॉब्लेम. ताजो कितें म्हणजे तुमकां कितें तुमच्या बिजनसाचेर इफेक्ट बिजनेस जातलो? अशें म्हणजे अशें लॉस न्हू बिजनेस. आनी कितें वार्षिक बरें आसतालें, पूण अंदू लॉकडावन जालें तें जालें, पूण लागूंक बी ना. तुमी हांगातले गांवचेच हाडटा काय भायले बी हाडटाले? ना गांवचे भायले भायले ना. लुकसाण बी हाफ हे पोरच्या पेक्षा हाफ हे तरी लुकसाण. काजीचोच 0.5% लुकसाण ह्या वर्सा. आनी हुर्राक जो आसा पळय तो ह्या म्हयन्यान तुमी विकताले काय विकनासले? विकी जाले म्हणून आतां लॉकडावन आसल्या उपरांत खंय विकूंक जाता. कोणूच व्हराना. हय, लॉकडावना खातीर आमकां ते काजू एकठांय करपाक मनीस मेळना पयलें, आनी ते हाडले जाल्यार तांकां पयशे दिवपाक आमचे कडेन ना. आनी हो माल आहा तो आमचो कुस्को हे 2 म्हयन्यां खातीरूच आमकां मेळटा. तो जर आतां एकठांय करिना जाल्यार पावसान आमकां मलेरिया जावपाक शकता. ते एकठांय करून एक खंय तरी आमकां उडोवचें पडटा, आनी तांकांय बीन दर ना. आनी काजूच्या घराकूय सद्दां ते कोण घेयना. त्या लॉकडावना खातीर आमकां तेजो खूब परिणाम जाल्लो आसा. हरशीं तुमी कोणाक म्हणजे कसो रेट येतालो ह्या म्हयन्यांनी? बरो येतालो रेट? ह्या म्हयन्यांनी बरो रेट येतालो, फुडल्या ह्या म्हयन्यान आनी फुडल्या म्हयन्यान. पावसान आमकां तेजो कांय उपयोग ना. ओके, म्हणजे तुमकां खूब ह्या फावटी लुकसाण जातलें अशें हे फावटी आमकां खूब लुकसाण जातली. आनी जाल्यार बी आनी फ्युचरानूय बीन आमकां ताचो इफेक्ट जाता. जे आमकां जर प्रोडक्शन मेळोंक जाय आसलें, ते पयशे मेळपाक जाय जाल्यार फुडलें आमी काम करतले आसले ते आमकां काम करपाक मेळचें ना. कित्याक पावसान आमकां माडांची सावळ घालपाक जाय, जाल्यार दुसरीं आनीक कामां आसतात, तांकां आमकां दिवपाक पयसो आसचो ना. हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन इज की जे फायनल जे प्रोसेसर्स असतात दॅट इन्क्लूड्स झाटीएस त्या आता कंप्लीट कॅशू आणि असोसिएशनान आता ताणें गव्हर्मेंटाक अप्रोच केल्लो आसा. आता ते फायनल कितें डिसिजन जातलें ते पळोवन आमी ठरयतले. म्हणजे तांकां रेट वायज आमी घेवन तांकां रेट दिवंक शकना. इट हॅज टू बी डायरेक्टली बिटवीन तांचे मार्केट आनी कॅशू प्रोसेसर्स. म्हणजे हो फुडलो म्हयनो तांकां सामकोच वचपाचो आसा. कितें आतां प्रोसेसरान ठरोवंक जाय की बाबा कितें जातलें तें, कारण सगळें अल्टिमेटली घेवन तांचे फाल्यां विकपाक येवंक जाय. अल्टिमेटली ते फॅक्टरी ज्यो आसा ते प्रोसेस करपाक येवंक जाय. प्रोसेस करपाक जाय जाल्यार तुमकां मनशां येवंक जाय. सोशल गॅदरींग अलावड आसा की ना, कितें जातलें फुडें हेजी क्लॅरिटी जरा पयलीं सेंट्रल कडल्यान येवंक जाय, त्या नंतरच सगळें ठरतलें. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार.